ए बाबा ओय बैठ नहीं दिया आमका लगा आमका लगा आमका लगा आमका लगा आमका लगा आमका लगा सर आमकां हिंगा बायट दिता मातशें प्लीज तुम्ही थंय ना येता पूण हिंगा एक बायट आमी हांगा बायगिणी गार्बेज प्लांट तुम्ही आयकला आसतलो आमने हो खंयच्याच परिस्थितीक हो गार्बेज प्लांट येवपाक दिवचे ना कारण हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट आहा आणि जर हांगा जर गार्बेज प्लांट जर येयलो जाल्यार हांगासर खूब म्हणजे वायट स्थिती जातली लोकांच्या हेल्थाचेर मार पडटलो उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो आमी बरे बरे हांगा प्रोजेक्ट काडून तांकां वेलकम करता कळ्ळें पूण असलो गार्बेज प्लांटाक आमी विरोध म्हणजे असो की गार्बेज प्लांट जाय पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें कित्याक नाका म्हणटा कारण तुम्ही जाणा हांगा सगळे चर्च आसा लोक आसा स्कुलां आहा टेम्पल आहा हॉस्पिटल आहा सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हे येयलो जाल्यार तुमी सालिगांव केन्ना पावल्या सांजचे 7:30 वचून पळया तूं अक्षरशः थंय असो श्वास घेवंक शकचो ना कितलेय तरी हेंच्यांनी जरी सांगलें तेका असो वास येवचो ना तर टमाटा आनी कॅबेज घालून ते हे करता आमचें कितें आसता फीश आसता मांस आसता सगळें आसता तो वास कसलो येता तुमकां अजून खबर ना ते टमाटा आनी कॅबेज घालून ते हे करून दाखयलो म्हण ते हें जायना आमी आमच्या मतदारसंघात 7 पंचायती आहा 7 पंचायतीन आमी 7 पंचायतीक पंचायत वायज आमी गार्बेज प्लांट बसयताले ट्रिटमेंट प्लांट जे आमकां गरज आहा ते आमी भायलो कचरो आमच्या मतदारसंघान आमी घेवचे ना म्हणून हे आमी सरकाराक एक मेसेज दिता सरकारान खंयच्याय परिस्थितीन हो काडचो पडटलो म्हणून आयज आमी ही मिटींग आपयल्या आमी एकदम शांत कायेन ती मिटींग आमी स्पॉट पळयतले स्पॉटा वयल्यान आमी वचून इन्स्पेक्शन करतले आनी तेच्या उपरांत आमी मिटींग घेवन डिसायड करतले सरकारान आमचे आयकोचेच पडटले ना जाल्यार आमचे जवळ जवळ 20-25 हजार लोक म्हाज्या मतदारसंघाचे जेंकां सगळ्यांक कोणाकूच नाका गार्बेज प्लांट जो तेंच्या भुरग्यांचेर म्हण तूं हेल्थाचेर सगळ्याक परिणाम जातलो तुम्ही जाणा आमी ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशन करूंक सोदता येता त्या 2024 सामको गोंयच्या साहेबाचें एक्सप्रेशन आहा तेन्ना आमी एक सुंदर ओल्ड गोवा म्हणून करून दाखोवपाचें आसा त्याच बरोबर करमळेच्या तळ्याचें काम जे गोंयान इतले व्हडले तळे खंयच ना ते आमी तळे करमळे तळ्याचें काम सुरू केलां थंय एक सारके ब्युटिफूल तळे म्हणून जे सारके भायले पक्षी बी थंय आसा हे सगळे जर हांगा जर येयलो प्लांट जाल्यार हेचेर भरपूर परिणाम जातलो उदकाचेर परिणाम जातलो जे हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट सगळ्यांक त्रास जातले मिस्टर फडणवीस तुम्ही काँग्रेसाचे नेते आहात आणि काँग्रेसाचे कितें हें धोरण आहा हितून कित्याक आतां ऑपोजिशन लिडर जो आहा मायकल लोबो ते जेन्ना पळय तो वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आसलेलो आनी तेणेच तें फुडें व्हेलेलें आयज तो तुमचो ऑपोजिशन लिडर आहा तो तुमकां सपोर्ट करतलो ह्या इश्यूचेर सपोर्ट तो करू ना करू पण करतलोय म्हाकाय गॅरंटी आहा पण म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान ही घाण नाका हो म्हाजो स्टँड आसतलो हांव लोकां बरोबर आसा लोकांक जाय ते आमी हाडटले लोकांक नाका ती आमकां वस्त हांगा नाका आनी कोणाकूच नाका आता तो मिनिस्टर बाबा म्हणटलो तूं बाबुशा कडेन हांवें लेटर केल्लें आसा स्वता पर्सनल वचून मेळटलो तेका सगळे वस्तुस्थिती सांगतलो जे कशें कितें आसा हें आतां न्हू हें 2000 पास जाल्लें आहा कितले आमदार मंत्री कॅबिनेट मिनिस्टर सगळे येवन गेले कोणाच कडेन जालें ना तें हें काम पण हें हांव करून दाखयतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमदार मंत्री येवन गेले ते कोण ते सगळे येवन गेले तुमकां खबर आहा मरे म्हाज्या कितें आयकोंक जाय तूं आमदार ना रे तूं सांग मरे खूब जाण येवन गेले भरपूर आमचो भाऊ मडकेकार येवन गेलो खूब मंत्री येवन गेले
फाटले सगळे येऊन गेले. बाबूश शहरातून सांगला सगळे परमिशन घेतलेले आहा. Nobody should object this plant. तेणी हांगासर येवन पहिली वस्तुस्थिती येवन पळोवची, हांगासरले पहिली परिस्थिती येवन पळोवची आणि मागीर सगळी परमिशनां घेतल्या म्हणून म्हाका ताणी सांगचें, मागीर फुडें पळयता हांव. ओके, एक वाद चल्लेलो आसा सदांच की समज हे हाडपाकूच जालें जाल्यार इतली परमिशनां दिवन लोकांक पयलीं फ्लॅटां तुमी कित्याक दिली? हे सदांच डिस्कशन जालेलें आसा. सो आयज TCP मिनिस्टर आसा जो एक्शनां घेता, सगळें घेता. सो हे कडेन तुमी कशें मागतले बाबा जेन्ना तुमीच परमिशनां दिल्या आतां लोकांकूच तुमी त्रासान घालता म्हणून? जेन्ना गार्बेज प्लांट हाडपाचो हेंचो सगळो हेतू जालो, सगळें जालें, पण हेंच्यांनी हांव तेच आतां TCP कांय घातला, क्वेश्चन घातला, ह्या हांव एका असेंब्लीन काडटलो ते. कारण तुमी गार्बेज प्लांट हाडटा जाल्यार हे लोकांक, आमच्या इतले सगळे लोकांक फ्लॅटांक जे बिल्डिंगे येता तांकां परमिशन दिलें कशें? हेजे पयलीं तुमी म्हाका आन्सर करा, हांव तांकां विचारतलो. पयलो, आमकां ट्रिटमेंट प्लांटाक आमकां ऑब्जेक्शन ना, पण हांगासर नाका, लोक वस्तीन नाका. जे इतले व्हडले हितून येयला तितून नाका न्हू, तो खंय तरी भायर व्हरपाचो. ज्या जाग्यार गांव आहा, म्हणजे गांव ना, खंय घरां ना, थंय व्हरप. हे आमचें चिंतप आनी कांय ना. व्हेरी करेक्ट. आमकां जो पळय जाय प्लांट 7 पंचायतीक आमकां बसयतले. आमी भायलो कचरो आमच्या मतदारसंघान आमी घेवचे ना. हो आमचो सारको एक क्लियर हें आसली मॅसेज. तुम्ही तुमच्या पंचायतीन प्लांट बसयतले म्हणटा, ते केपेबल आसतले इतले गार्बेज करपाक? आमी 7 पंचायतीन आमकां ग्रीन आनी क्लीन जो कसलोच कोणाक त्रास जायना तशें आमी तेजेर आतां एक आफ्टर असेंब्ली जाल्या उपरांत हांव तेजेर विचार करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर हांव तो हें करतलो. तुम्ही लँड आयडेंटिफाय केला आहा तुमचे रेडी? आमी रेडी आसा आनी आमचो येयल्ल्या दिसाक आमचो प्लॅनिंग आसतात कितें नाल्यार कितें बरें करपाचें, कितें तरी बरें हाडपाचें. अशी घाण ही हांगा दवरपाची ना, हे आमचो सामको फूल मॅसेज आसतली गव्हर्मेंटाक. सर, तुम्ही जेन्ना प्लांट सेटअप करतले तुमच्या पंचायतीन तेन्ना वास येवचो ना? आमचो आख्खो गोंयभरचो जावं बाकीचो राज्याचो म्हणजे मतदारसंघाचो कचरो आमचो हितून येवचो ना न्ही. आमी आसतलो पळय तो आमचो कसो हाडूंक जाय तो आमी भायर येतलो, आमी तो सिस्टमॅटीक आमी हाडटले. आमचो डॉक्टर सरनबाब आसा, तुमी तेंचे कडेन थोडें इन्फॉर्मेशन घेवंक शकता. The very fact that in the world, nowhere any garbage treatment plant, even if the land is acquired by any municipality or any state or any other authorities, they have to see that there is no development zone and no licenses should be given for the people up to 500 meters. It is a rule of solid waste management. Then who is at fault? There are instances in Goa, go to Taligaon Plateau where the sea slope is there, that is converted in it was no development zone. Why it is converted into settlement? You look at the outline development plan up to 2028. I have a copy I can share with you. This is what the government is making the no development zone as a settlement, and then after that asking the people. So this is a dual standard by any government, and it is not planned properly. Second thing, all the boundaries of the property of the people of and the village of people and the hospital are just adjacent to the plant. So how to share the common boundary? Now you tell me, if it is capacity was 250 tons per day, now it is increased. So in practice, it will be increasing more. The main issue, as you said, that for the minister who is in charge at the moment, he want to dump the legacy waste and get rid of his headache, because court is asking, where is your legacy waste going? Where are you treating? The Taligaon legacy waste is going like a mountain. People are suffering. Go and see the Kadamba bus stand near Hira petrol pump behind. What happens? What is the stench coming in? In the night you go and see. What about that legacy waste? They want to dump here. Do you think that any pit or anything on earth is welcome for any kind of a legacy waste or a dump waste or a inert waste, what you call it? It is going to be disastrous, because all the water bodies from this particular area goes to Karamboli Lake, Talauli Lake, and everywhere, all the bore wells are recharged. Do the government has underwater mapping of the water which is there below the strata, so that the water, how does the water flow? Let them show to the public if this is the map of how the water flows below this plant.
तुम्ही अजूनपर्यंत तुमचं ओल्ड गोवा स्ट्रक्चराचे तुमचा अजूनपर्यंत आवाज आहे ना आयकून घे. ओल्ड गोवा स्ट्रक्चराचेर इनलिगल जे पळय आसा ते तुका थोड्या दिसांनी थंय जमीनदोस्त दिसतले. हेजेर आमचो बेस्ट ऑफ मिडियाचेर उलयले म्हणून फायदो ना. आमकां अजून खूब काम करपाचें आहा आनी जाता तितले बेगीन आमी मोडटले. हांव प्रॉमिस करता तुका, मोडून दाखयतलो. हे म्हाजें तुका प्रॉमिस आसतलें. याद धरा. एक मिनिट सर. आता म्हणटाले मरे फुडें आता कितें जालें. Left, okay?